and welcome to Guest Host Bite It. आपण आम्ही आमच्या व्ह्युअर्सांक मुगो कितलेशेच फूड जॉयंट्स दाखयले आसतले. खरेंच. म्हाका आपण आयज अशें कितें दिसता सांग, सांजचो टायम आसा आनी म्हाका आयज तर भजी पाव किंवा कॅप्सिकम मिरची आणि अशा चड food नांवां घेवं jointचेर- नाका, कित्याक आयक आदी अशा फूड जॉयंटाचेर तूं म्हाका व्हरतलें आयज. ऑफकोर्स तू म्हापशा आयला म्हणजे तुका अशा फूड जॉयंटार व्हरपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मायन. पूण खरें सांगू जी तुवें भजी कापां अशी जी कितें कितें वेगवेगळे प्रकार घेतले तातूंत म्हज्या तोंडाक तरी रूच सुटल्या. सो आय थिंक आमी चड वेळ करनासतना वी शूड गो टू अ स्टॉल जंय तुका तरेची भजी मेळटली. लेट्स मूव. सांजवेळ जाल्लो आसा आनी विठ्ठल बाबा आपली भजी करपाक ऑल सेट जाल्लो आसा. सगळ्यान पयलीं जे करतात ती म्हणल्यार पिठी घालयतात. विठ्ठल बाबा तुमी हितून कितें घातलें आतां? मीठ घातलं, सोडा घातलो, आं पिठी आनी उदीक. पिठी आनी उदीक न्हू. कितें प्रमाणान बी करता काय बेश्टे अंदाज अंदाजान न्हू? सगळ्यान पयलीं कितें सोडटा तुमी? मिरची, सामोसा. मिरची सामोसा. तुमी हांगा कितें तयार करतात? सामोसा, बटाटे, मिरची, कॅप्सिकम आणि बटाटे कापा. चडशे लोक हांगा कित्या खातीर येतात? खंयचे सामोसा कॅप्सिकम मिरची कित्या खातीर येतात? सामोसा, मिरची. सामोसा मिरची बाबा ह्यो मिरची तुमी कट करून घेतल्या कट करून घेतलं. आणि आता कितें भितर मीठ घालतले आता मिठाचें उदक. बाबा कितली वर्सां जाली तुमी हें करता आतां? हांगा 10 वर्सां जालीं. आनी पयलीं कितें करताले तुमी? कॉफी कॉर्नर. कॅफे कॉर्नर. सो अविनाश कॅफे कॉर्नर आनी एक म्हापशाचें अशें फेवरेट हॉटेल, फेमस हॉटेल, आनी थंय बाबान कितलीं वर्सां काम केलां? 18 वर्सां काम करून आनी आतां स्वताचो बिझनस सुरू केला. ही तुमी आतां पिठी भिजत दवरता म्हणजे भिजोवन दवरता काय डायरेक्ट? आता डायरेक्ट जाले आता. हां बरें. जाले कापून सोडपाची. हय. पयलीं सामोसा घालूया. अविनाश दिसता तितली सामोसाची फोल्ड इज नॉट सो इझी. आनी त्या बाबाच्या हातार इतले बशिल्ले आसा की ते फटफट करून केन्ना दोन जाले इतल्या फास्ट जावचे ना. म्हाका दिसता हांगासर एक्सपिरियन्स प्लेज अ मेजर रोल. ह्यो आतां तुमी मैद्याच्यो रोट्यो करून घेतल्या न्ही आनी अर्द्यो कच्च्यो भाजून घेवपाच्यो. आणि हेतून तुम्ही मसालो किती वापरलेला भाज्या एका भाजीत? गरम मसालो, हळद, बरं. बरं थोडं म्हणजे गरम मसालो तुम्ही घराकडे तयार केला असता का बाजारात मिळतात तोच आता? घराकडे. घराकडे मिळतात. त्याच्यात तुम्ही गरम मसाला किती किती घातला आता? तिखी लवंगा. हां दिसा कितले सामोसा काढता हांगा आता सांजच्या टायमार? 150 सामोसा. 150 सामोसा. 100-150. हां आणि बटाट वडे? बटाटे 50-40. 50. आता हे तुम्ही मिठाच्या उदकान भिजत दवरला न्हू. आणि पिठी कशी चड पातळ चड पातळूय ना चड दाटूय ना मिडियम अशी केल्या न्ही.
तुम्ही जी आता ही पीटी वापरल्या न्ही हा. ती अशी खूप पातळ अशी म्हणजे पावडर कशी केल्ली हा का मातशी मिडियम अशी हा पीटी पावडर केस केल्ले पावडर केल्ली कशी काय कित्याक नॉर्मली खुबशे जाण अशी म्हणजे बरड कशी काडलेली बरोबर. पीटी वापरतात म्हणून आपण सांगल्यावर ते ऐकना हा. गाडी आपणा करतात ते. आम्ही सांगता एक आणि करतात भलते. अविनाश इट्स नॉट इवन मोर देन 5 to 10 minutes आणि भाऊन आता मेरेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 असे सामोसा केल्ले आसा म्हणजे तेजी स्पीड म्हणटा ती एकदम फास्ट आसा. भाऊ हितून तुम्ही ते कट केला तितून भितूर घालिना न्ही ना ना मीठ बीन मीठ काय वापरलेलं ना इथे बाहेर बिटार म्हणजे बिटार लागतात जरा फोडलेलं असतं. हांव एक सोडू. अविनाश या उबेन अशी वराची वरां काम करप म्हळ्यार त्रास जाता खूप त्रासदायक आणि आता मिरच्यो फुटूंक लागिल्ल्यो आसा अक्षरशः कडेन रावन काम करप खरेंच. ही मिरची अक्षरशः जेन्ना फुटली पळय तेन्ना म्हाका कळ्ळें की थोडे जे कस्टमर आसता ते मुद्दम अशें सांगता फुटलेली मिरची हाड. सो ताजें म्हाका इम्पॉर्टन्स आज कळ्ळें फुटलेली मिरची म्हणजे. तुम्ही आता इतले करता तुमकां फॅमिलीचो कितलो सपोर्ट आसता? सपोर्ट असता पुरो सपोर्ट असता. हां हां. म्हणजे तुमचे आता चले बिले मदत करता तुमकां? तुम्ही या सांजच्या टायमारूच काम करता सकाळच्या टायमार मागीर तुम्ही सकाळच्या टायमार सगळे जेवणाचे जाल्ले मग तुम्ही ऑर्डर्स घेता जेवणाचो का? अविनाश आता 10 मिनटान बाबाचे सामोसा तयार जाल्ले आसा मिरची तयार आसा आनी एज आय कॅन सी की भाऊन बटाट वड्यांचे रोल्सूय करपाक सुरवात केल्ली आसा. बाबा ह्या भाजयेन आनी ती तुमी जी सामोसाची भाजी केल्ली भितर डिफरन्स कितें आसा? एका गाजर नसतात मसाला हा, नसतात हा. आले लसूण आले ओली मिरची कोथमीर हां निळत आणि कांदो वापरलेलो ना नाकालो आणि तुम्ही एका फोडणा दिल्या म्हणजे अशी सासवाची बी सासवा मोहरी. सासवा आणि जिरे. बाबा आता बटाट वड्याक मातशी पातळ लागता पिठी आणि मिरचेक मातशी जाड. अविनाश हे इतले जड आसा आनी म्हाका कांयच कळना की बाबा हे कशें काडटा. फुगलेली मिरची ती म्हाका येते हांव फुडलेली मिरची बरे भाजलेली घालून दे जिरेबी आता तुझें नाव कितें रे? विवेक आणि तू तुझ्या बाबाक हांगा मदत करता? शिकता तू? हय खंयच्या स्टँडर्डान? 9th स्टँडर्ड 9th स्टँडर्ड. चटणी घाला ही चटणी तुम्ही घरा कडल्यान करून हाडटा?
तुम्ही हांगाच कित्याक येता ना बरें लागता आमी शिवलसून येता शिवोले रावता हांव हां हय खावपाक एडनूच येता मिरची बी daily बरें तुम्ही डेली डेली सांजच्या टायमार डेली येता डेली तुमकां हांगातले कितें स्पेशल अशें तुमकां कितें आवडटा हांगा ना ते मिरची आनी फुटलेली मिरचीच आवडटा आमकां एकदम हय बरी लागता स्पेशली तुम्ही आता हांवें आयकलें हांगा हय. स्पेशल फुटलेली हय फुटले मिरचीच जाय ती अशें. दुसरी फुटलेली नासता ती मजा येना खावपाक फुटलेली आसता ती खावपाक मजा येता आता तुम्ही बटाट वडे झाले मिरची झाली सामोसा झाली आता चवथी कापां कापांक तुम्ही कितें मीठ लायल्लें आसा तेका? मीठ आता लायता मीठ लायता आसा आता मिठा उदकान काडूंक जालें हां. मीठ आणि लावपाचें पिठी- कर. पिठी तिगांकूय सेम Same. मिरची बटाट वड्यांक आणि कापां सेम म्हणल्यार पातळ दाट अशी आसता हां. कापांक आनी मातशी पातळ जाय बटाट्याक मातशी दाट जाय ओके. जे व्ह्युअर्स आमचे पळयता प्लीज बी व्हेरी केअरफूल तेला कडेन केन्ना फकाणां करूं नका बरोबर इधर का क्या पसंद है आपको इधर का सब कुछ पसंद अच्छे करते हैं अच्छे करते हैं ना अभी आप क्या कापा और पाव लिया हे कितें बाबा आता कॅप्सिकम आणि हितून तुम्ही कितें फील अशें केला टमाट गरम मसालो आणि सासवाची फोडणा हे तुम्ही फ्राय करून घेतलेले आहा? फ्राय करून घेतले अविनाश असली भजी म्हाका दिसता म्हापश्या सोडल्यार आनी खंयच तुका मेळपाची दिसता, आमी हांगा म्हापश्यान आयले की हांव जाल्यार कॅप्सिकम भजी खाल्ल्याशिवाय हांव केन्ना बसना सो अविनाश म्हाका दिसता आमचे जे व्ह्युअर्स म्हापश्या येता तांच्यांनी भरलेली कॅप्सिकम भजी ट्राय केल्यार मुद्दाम येवन म्हापश्या ट्राय करची अशें म्हाका जाल्यार दिसता सगळें